ए पातोळी कितलं वेळ दाखवून हांव राखतास गो हांगा एक वग्गी च्या दी. पेपर येनी म्हण सांगल्यार अर्थ जायना मग तुमका. पेपर नाही मराठी हांव तुका नेमगेलेले च्या च्या म्हूण सांगून. हांके का कसन सांगल्यार कानो ऐकना. कसन जालें करत हांव वता भितर. ही आता म्हाका च्या हाडत म्हूण सांगलें की हाडा म्हूण सांगलें. तुमकां दावा गोतोस की इथे हांका कानो ऐकना. कसन मरे ती तव्वळ तकून आपयतास हांव तुका कान आयकता ना हांव तुका. गॅसा वयरी शीत दवरला त्या कुकराक 3 विजील आयल्यार बंद करा ती. हांव त्यांचे विशय निमगोच्याक तुका तावळ लागून सोदितास. तें ऑलरेडी 5 विजील मारून जाल्या ऐक न्ही तुका. सरळ घराचे कुकर विजील वर लॅक कर नका ती. वय मारती म्हाका त्यांचे काम तांगेला हांगेल घराचे कुकराचे विजील लॅक करचे. हें कसं ना बा इतले दिवस हांव 3 विजील आयिल्ले म्हूण सांगला रे. खंय आसले रे धांवन येत आशिल्ले. आजी 5 विजील आयला म्हूण सांगल्यार रे ऐकूंक येना रे ऐकना जाल्यार म्हण काय करतास. इथे कुकर बंद केलं ना मग. जल्ली गो मराठी तुगेल्या सरळ थंय वचून पट्टंग मारनो हंग पळय कसं जाला. सीत पुरा मऊ जावन गेला. पंकजल घराचे विजील वर लॅक केला की म्हणून ना मग. पंकज ಕೈಯಿಂದ ಕೊನೆ ಇಲ್ಗ ಎದ್ದೊಳರೆ ಉಲ್ಲೆಲ್ ಸರಳಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ ಕೆರಿಯಲ್ ನಾವು ಕಳ್ಳೆ ಪುರ ತಾಂಡ್ ಕಿತ್ಲೆ ರೂಂದ್ ಜತ ಪಳ त्यास कड बसो आतो सार कंचकेला डाळीतोय. कसन दला बायका कसन सांगलं रे 2 पंत सांगा एक पंत कसं तरी सांगलं रे त्या विंगड ऐकता कसं जाऊन असतं पुरा कान जाऊ ऐका ना की राब एक पंतक गोरके डॉक्टरला वचूंगा निमगुंगा नेता. एक 3-4 दिवस जाला कान्नान तेका नमने कसा की ब्लॉक जाला म्हणके दावनो गुई म्हूण शब्द आयकता. खंयचे तरी एक लायक डॉक्टराक वचून दाखोया म्हळ्यार रे हे एरियान तो म्हाका सोडल्यार आनी कोण लायक डॉक्टर आसा. डॉक्टर माम कारण की अर्ध ऐक पडता सबा कोण की आयला म्हणके दिसता आसा. ओ डॉक्टर माम हंग सत्व तुम्ही. ओ बालू माम तुम्ही वे सांगा कसं प्रॉब्लेम. डॉक्टर माम मिगेल बायलेक कसन सांगलं रे ऐकाना. केलो पंतक 2 वेळ सांगका आणि केलो पंतक एक सांगलं रे अन्यक ऐकत तिका. हा कसं करचे डॉक्टर माम. ओ हें वे तुगेल प्रॉब्लेम हाक्क एक्कू सॉल्यूशन बालू मामा. कसं म्हणा रे तू आता फस्ट घरा वच. घरा वचून तुगेल बायल खंय रबला पळय थंय दखून एक अंदाज एक 15 फीट दखून उरलय. तेदना तुगेले कसं रेस्पॉन्स ना म्हूण जाल्यार रे तू चिक्के मुखार वच आनी एक 10 फीट दखून उरलय. तेदना वरे तुगेल कसं रेस्पॉन्स ना म्हळ्यार रे आनी चिक्के मुखार वच सादारण एक अंदाज रे एक 5 फीट. तेदना वरे कसं रेस्पॉन्स ना म्हूण जाल्यार रे तू तुगेल मस्त लग्गी वचूंक येन उरलय. तेदना वरे तिणें रेस्पॉन्स दिनी जाल्यार रे हंगे होंगेन म्हाका सांग. हां जायत डॉक्टर माम हांव येता. हें बालू माम पुण्य कम्मीगे लग्गी होंगेन उरलेलो न्ही जाल्यार रे म्हाका वरें कान आयकना म्हूण ताका कळटा आशिल्लें. कशें आस गो तुगेल कान ऐकतास तुका तर. ओ इतले दूरच्यान उलयला रे हिगेल कसं रेस्पॉन्स ना जाल्यार रे हांव आनी चिके मुखार वचूंक घेवन उलो कदात की म्हणून. कान समजल गो तुगेले ऐकतास वा. हें कसं ना बा आनी कसं रेस्पॉन्स ना. डॉक्टर मामन सांगला म्हणके आनी चिके मुखार होता एक 5 फीट लागी. कान ऐकतास गो तुका तर कान समजल वा. हो आनी ऐकता ना जाल्यार हांव आनी लग्गी होता. कान समजल गो तुगेले कान ऐकतास की आता. हांव तावळ दुखून चर्री पंत जाले मग कान ऐकतास म्हूण सांगून तुमकां कान ऐकना की म्हणून. हां बालू माम मागीर कसं जाल्लें पातोळी मायल प्रॉब्लेम ऐकतास की कान. तुम्ही सांगला म्हणके केलं डॉक्टर माम 15 फीट दखून उरलेले ऐकलेलं ना. 10 फीट दखून उरलेले ऐकनी.
5 फीट तक उरलेलें कसं रेस्पॉन्स दिनी तशें म्हूण सांगून हांव तिका लग्गी गेलें लग्गी वचूंक उलयताना ती कसं की तिका कान्ना दाखोवन इयरफोन काणगेन उलयतास. ओ अय शिवे हें कसं जालां म्हणल्यार रे पातोळी मायन कान्नाक इयरफोन घालेल ना तशें देखून तिका आयकलेलें ना जाल्यार रे प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार रे आयकता नासूचें पातोळी मायक न्ही तुमका. अय्यो देवा हें कशी तुमी आतां सांगिल्लें म्हाका आयकल मू. कसा लेक म्हणल्यार तूं मगे लग्गेस हें प्रॉब्लेम म्हाका खरेंच बालू माम. तुमी आतां जितके दूर वचूंक उरलेला रे म्हाका खरें कान आयकना. अय्यो देवा कान आयकनाशिल्ले डॉक्टर लागीं हांव मगेले कान्नाचे प्रॉब्लेम घेवंक येवं तशें जालें मू. आ कसं ना कने सांगली न्ही तुवें बालू माम. ओ बालू माम म्हाका कान आयकना न्हय हें प्रॉब्लेमाक इयरफोन सिंड्रोम म्हूण सांगता ती. आतां तुमी पळयता आसचे पुरो सानाचेर डो म्हणना हॉड्ड म्हणना केदना पळयल्यार कान्नाक एक इयरफोन घालून आसचें पद्य आयकुचें हॉड्ड वॉयसर विडियोज पुरो पळोवचें हें चिंतलें. आतां तुमीची हें आयचे एपिसोड पळयले न्ही न्हय मेगेल प्रकार पातोळी मायक आनी बालू मामाक दोग जनाक कान आयकना. पातोळी मायक इयरफोन घालेल निमित्त तिगेल सुತ್ತಮುತ್ತ कोण कसा उलयता असं आयकना. बालू मामाक कान्नाचें कसं की प्रॉब्लेम निमित्त कान आयकतना. हें इयरफोन आविष्कार जाल्लेलें दुसऱ्यांक डिस्टर्ब जावचें ना जे म्हणचें कितलें सत्य की ताजे निमित्त आमी आमकां डिस्टर्ब करून घेवचें ना जे म्हणचें तितलें हें सत्य. आतां व्हड वॉयसरी इयरफोन घालून आयकल्यार रे त्या इयर ड्रम म्हणचें कसं जायत तुमी आलोचन करा ती. त्या इयरफोन घालून न्हू त्या नमने व्हड वॉयसरी पद्दी गिद्दी पुरो आयकता रावल्यार रे आमकां आमगेलें सुತ್ತಮುತ್ತ कसं जाता असं म्हणून रे कळना. कितले की पेशंट्स स्पेशली यंगस्टर्स मगेले गी हें कान्नाचे प्रॉब्लेम घेवंक येता ती. आनी रोडार ड्रायव्ह करता आसतना ब्लूटूथ स्पीकर घालून व्हड वॉयसर पद्य आयकुचें सगळें करता ती. चडावत एक्सिडेंट जावचें हाजे निमित्तची म्हूण सांगताचे. हाका एक उदाहरण कसं म्हळ्यार आमगेल्या गांवांतू एकलो JCB ऑपरेटर कान्नाक इयरफोन घालून हॉड्डर पद्य आयकताची गुड्ड खंडिता आशिल्लो. सडन जावन तें गुड्ड कुसदून वचूंक तागेले आंगार पडलें आनी तो त्या मत्ते मुळान तो पूर्ण गेलो जिवंत समाधी जालो. तशें देखून तुमी इयरफोन यूज करतना जाल्यार तितले जागरूक जावन आसका आनी तुमगेलें सुತ್ತಮುತ್ತ कसं चलता तें तुमकां कळका. आतां तुमी सांगच्याक पुरो हांव इतलो हॉड्डड उलयतास मात्र म्हाकाच कान आयकना कसं लेक म्हणून. तें आतां वेदर चेंज न्ही पावसाडी तशें देखून त्या साहित्या निमित्त म्हाका केलो पण तशें जाता कान आयकना जालां म्हणके. तुमी हांव इयरफोन जावं यूज करता असं म्हणलें कोनाका ती. आम्ही आमगेल फुडल्या एपिसोडांत एक क्वेश्चन निमगेलेलो आसा कसं म्हळ्यार गुंडल दांत अंदाजे कितले गंटेक पडलेले म्हणून हाजे आन्सर कितले म्हळ्यार 750. ಕೆಲವು ಜನ 750 752 आणि ಕೆಲವು ಜನ 740 म्हणून रिपीट ಇಲ್ಲ. आम्ही ते पुरा कन्सिडर करून कोण करेक्ट आन्सर सांगला तांगेलें नांव आतां वाजून सांगता आसा ती. हाजे करेक्ट आन्सर्स कोण सांगला म्हळ्यार मानसी एम पै, अक्षता किणी, संध्या शणे, शिल्पा शणे, शोभिता शणे, सतीश भट, रश्मी शणे, सुजाता प्रभू, सुखदा प्रभू नायर, विद्या कामत, वीणा प्रसाद, कृतिका नायक, यशोदा प्रभू, श्रेया भंडारकर, वैभवी पै, केशव कामत आणि किरण इस्लोर. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. आणि कोण हे क्वेश्चनाक आन्सर दिवचेक पळयला की तांकां धन्यवाद. आमगेले आईचे एपिसोडाचे एक क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमी आनी मुखारी पातोळी मायक खंयची रोल अंतू पळोवच्याक इश्ट पावता ती म्हूण सांगून हाजे आन्सर्स तुमी 2 दिवसार कमेंट सेक्शनांत घाला ती. तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जाल्ले आसल्यार एक लायक बटन वतिया ती. तशींच कोण पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करन की तांणी आत्ता वचून सबस्क्रायब करा ती. जायत आमी हे व्हिडिओ हांगा एंड करता आसा ती. आमी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटाची. धन्यवाद.